स्वर्ग आणि संसारी दुनिया तुझे मुखार सासंगी पडून आम्ही तुका नमस्कार करता. तू सर्वांचो रुसणार म्हूण सत म्हणटा. तुका महिमा आर्गा वंदन वाखाणी दिनवास आता आनी सदां काल. तो आमचो प्रभू, तो आमचो देव, तो आमचो रुसणार, तो आमचो घडणार, तो आमचो सांबाळणार, तूच आमचो सरवंडार. एका गितांतल्यान ताका बुजया. गीत गावया गायनच चेल्यार R30 प्रभू जेजू प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा तुका आर्गा वंद देवन तोरी तुका आमचे कीर्तन. उपकाराटो करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. पूर्व्याचो तुका बुजून करता. आखी पृथ्वी तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोसना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फांको पोरकोण करता असो. तुस्मा सूर्या आमी पोसोल तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. गोड गोड तुका बुजता ताळयो पेटो. भिजली सगळां उशा बाणा सोडून. कळकी कोपा पावसा घोसघोस वतून. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. दोंगर पर्वत
तुझी वर्ष वेदी, पांचवी शेतां धर्तरीची माती, तुझ्या पांयां विशाल फुलां थाली, झाडार सुकणी वाखाणेचे कवी, रानांत सावजां दोबायलचे काळी, प्रितूम भरून बुजोवन करता तुजी. प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेट्टात आमचीं काळजां. सासणांक गाजूं आमची आर्गां घेता. प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, प्रभू जेजू. देवा बापा, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्या, हांव तुका आर्गां, महिमा, वाखाणी, दिनवास दिता, आतां आनी सदां. तुवें केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर, तुवें म्हाका राखल्या आनी सांबाळल्या खातीर, आनी एक पावटी ह्या शांत वेळार तुझ्या मंदिरांत ह्या म्हज्या भावान भयणी सांगता तुका भेटूंक ही संदी दिल्या खातीर बापा तुका हांव आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. सगळें व्हडल्या बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. दोरसाक तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जाता, म्हज्या अस्कोत जिविताक घोटाय जाता, म्हज्या तोकलेल्या कुडीक आनी ओत्यांक बोळ आनी घोटाय जाता. हे खातीर तुका आर्गां महिमा दिता. हांव बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. वेळार जेजू तुका आर्गां दिता. हांव तूं गवडी, आमी तुजी शिड्यो, हे पातकी शिड्याचो तूं मोग करताय. अचको शिड्यांक तूं सोदून काडटाय. तुजे काकलुतीन, तुज्या मोगान तूं आमची जतून घेताय. आनी पांचव्या चोरवाक आनी थंडगार उदकाक तूं पावयताय. हे तुज्या मोगा खातीर तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका
अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता तुजो मोग केदो व्हरतो तुजी पदवी थाव नासलो सागोरा सारको दुनिया तुका अर्घां दिता कितली म्हूण तुजी बरेपणां कितली म्हूण तुजी ओजापां कितली म्हूण तुजी मिलाग्री दर घडीक दर दिसाक तूं करून दाखयताय हे मिलाग्री खातीर ह्या तुज्या ओजापां खातीर बापा तुका अर्घां दिता हांव बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घां दिता पिडीच्या वेळार तूं आमकां लागींच आसाय एक सुरी आमी सांडटाना तुमकां वाट सुरी कशी तूं करिनाय जिवितांत दूख येता कोश येता पिडा येता आखांत येता विलाप येता तुजो मोग तुजी काकलूत तुजी दयाळाय तुजो अप्रिमीत शिम्मे नासली उस्क्यान भरलेलें काळीज म्हजे सवें लागींच आसा देखून हांव तुका अर्घां दिता बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता हालेलुया 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 महिमा तुका अर्घां तुका वंदन तुका दिनवा सुका पपरे 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 पातक्यां खातीर घातक्यां खातीर वस्कुतां खातीर साळलोल्यां खातीर सगळ्या रस्त्यां खातीर तरणाट्यां खातीर ज्या घरांनी भुरग्याचे जेणे ना तांचे खातीर तरेकवार सैतानान देंवसारान पिडेन बांदून दवरलेल्या खातीर अर्घां महिमा दिनवा साका का का कबूद 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 अदनाय 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 हालेलुया 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 बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बापा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घां दिता तुझ्या मोगान गायन करता आनी पडवडल्यान बाबा तुका अर्घां दिता
तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता आमच्या उजव्या गंधाव्या असल्या खातीर बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता आमच्या घरांत जेता त्या सगळ्यां खातीर बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता भायर सटल्या पावसा परी ताची महिमा आनी ताची देणी तो आमचेर ओतयल्ल्या खातीर बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाटे खातीर घरकारां खातीर नातवां खातीर पोंटुवां खातीर बाबा तुका अर्घ्य दिता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता आमच्या घरान आसा त्या पुरुषां खातीर शेजारी आसा त्या पुरुषां खातीर जावं आमच्या जिवितान आसा त्या दुखा पिडे खातीर बाबा तुका अर्घ्य दिता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता बाबा तुका अर्घ्य दिता तुझ्या मोगान गायन करता थोडोस वेळ आमचे दोळे बंद करुया आमचे मन शांत करुया आनी एक 20 तरी लांब श्वास घे दोन्ही हात उक्ते दवर आनी 20 तरी लांब श्वास घे आनी श्वास सोड
Hosea. Praise the Lord. Hallelujah. Worldland, hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kavade kushi ha sugli. Boria. दिसना पुरी हात Oi. बरी असल्या का ती व्हडल्यान ताळ्याची भेट आमी चेजूक भेटुया व्हडल्यान कम ऑन एवरीवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. भावणू चाय ती पावडी वाट चलता आसतना वाट घुसपतात दिसा वाट एक दिसता आनी ती राती वच गेलो थिंगा कितें जाता वय गाना अशें दिसता केन्ना जालां तुमकां अशें अरे हेंच गाय तें हीच वाट गाय ती हेंच घर गाय तें होच गांव गाय तो केन्ना केन्ना अशें घुसपतात मनीस जिवीत जियेता आसतना अशें बी घुसपता मनशाची जिवीत जियेता आसतना अशेंय केन्ना केन्ना घुसपता खरें गाय देवान म्हाका रचला खरें देव आसा गाय खरें स्वर्ग आसा गाय हो एक काणी असले दुबाव केन्ना केन्ना आमच्या मनान येतात वा येनात कितले जाणांच्या मनां अशे दुबाव येतात आतूर करात खरें देव आसा खरें स्वर्ग आहा केतले जाणांचे दुबाव येतात डावट म्हणटा आमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आनी तितून हांव धरल्यार 20 म्हजे मनां येतात दुबाव ह्यो वायट न्हय प्रेज द लॉर्ड व्हडल्यान हालेलुया हालेलुया दुबाव ह्यो वायट न्हय पूण वायट कितें दुबाव येवप वायट न्हय हेंच गाय तें खरें हीच गाय ती तेजी भाशेन दिसता बट तोच गाय तो अशें जावप हें वायट न्हय पूण वायट कितें आं ते दुबावान रावप हें पातक दुबाव येवप वायट कम ऑन वायट न्हय पूण दुबावान रावप म्हळ्यार वायट केन्ना बायले घोवाचो कितें लागता केन्ना घोवाक बायलेचो कितें लागता केन्ना एका शेजारी दुसऱ्या शेजारीचो लागना लागता वो ना केन्ना भुरगीं आवय बापायचेर केन्ना आवय बापूय दुबाव वायट न्हू कोण केन्ना आमी पाद्री लोकांचेर दुबावता केन्ना लोक पाद्रीक दुबावता वायट न्हय पूण दुबावान रावप वायट हें व्हडलें पातक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण आमच्या जिवितान अशें घडटा खरें देवान म्हाका रचला गाय खरेंच देव आसा गाय खरें हांव ह्या देवाचो आनी हो देव म्हजो खरें हांव मोतो गाय आनी मेवलो उपरांत वयतो अशे जायते प्रस्न येतात पूण बावडी न्हू देवान मनशाक रचता आसतना एक बळ दिलें एक सक्ती दिली बरें आनी वायट हें विचून काडपाक बरें आनीक वायट
बरें आनी देवाक जाय आसलें मनशांनी कितें विचून काडलेलें बरें. देवान दोनूय दवरल्यात, बरें आनी वायट दवरलां. आनी बरें पळय आसा तें मनशाक देवाशी पावयता. कोणाशी पावयता? कोणाशी पावयता? आनी वायट पळय आसा तें मनशाक खंय पावयता? खंय? सवकास सांगात तुमकां, सवकास सांगात. खंय पावयता? वायटाशी पावयता. आनी वायट कोण? तें विचार. पावडे देखून देवाक जाय मनशांनी सदांच बऱ्याची वाट दवरलेली. आनी बऱ्याची वाट सदांच कांट्यांची वाट. केन्ना गुलाब पळयल्या तुमी? गुलाब पळयल्या तूं? आं? गुलाबाचे सकयल हात लायला केन्ना? कितें आहा तूं? कांटे. म्हाका एकूय गुलाब आजून मेळ्ळो ना तें कितें नासतना? कांट नासतना. डायरेक्ट तर तेका हांवें हात लायलो कितें लागतलें? कांट लागतले. म्हणटरी देवाची वाट कांट्याची वाट. सुरवात कित्यानी जाता? बरें, गुलाब वयर जाता वो सकयल जाता? वयर जाता. म्हणजे पयलीं कितें मेळटा? कांटे. आनी मागीर कितें मेळटा? गुलाब. देवाची वाट आमच्या जिवितान सुरवातेक कांटे, सुरवातेक कांटे आनी मागीर कितें? फुलां. देंवचाराची वाट ऑपोजीट. कितें? पयलीं कितें? फुलां आनी मागीर कितें? कांटेच कांटे. पूण आयज मनीस मनशाक कितें जाय? पयलें मनशाक फुलां जाय. कितें जाय? फुलां जाय. आनी ही फुलांची वाट, आवयस फुलां काय बरी. आनी ही वाट व्हडली वाट. कितें वाट? व्हडली वाट. आनी देवाची वाट पळय आहा न्हू ती कितें? अशी. म्हाका उडक आसा आमगे दोंगरार गेले तेन्ना. आनी सायमना उडक आसा जाल्यार पयलो अशें दोंगरार गेलो हांव. कांटे मुट्यांनी तोकोत दोकोत कितें करून गेलो हांव नकोत. ते सायडीन मायग्रंटान खंयचे वचून ती धाकटी वाट अशी केलोली. आनी ते दोंगरा वयल्यान मागीर इश्ट सकयल देंवलो. मातशें दिसती पडलें. मागीर दिसती पडना. आतां खंय वचून तें हांव नको. आनी पयलीं पावट ते दोंगरार चडलो हांव. आनी मागीर ती गोलींतल्यान गोलींतल्यान वाट करीत ती साळू पोकुपायन साळवांची अशी करून अशी तेंगे वाट आनी आमगे वाट एकू कितले कडेन धरलोच कांट्यांनी. आनी त्या कांट्यांतल्यान लोकत लोकत भायर सरले खंयच्यान तरी. तूं म्हाका दिसाची खंयच्यान भितर सरलो जाल्यार खंयच्या भायर सरलो म्हाका आतां सांगूड कांय करचें ना. पूण त्या कांट्यान खंयच्यान तरी वाट करीत देंवलेच. म्हणजे सगळे कांटे. सर्गीची वाट सुरवातेक कितें? कांटेच. प्रश्न आहात, दुबाव आसा. पूण सर्गीची वाट पळय आहा या ती वयर पावयता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सर्गीची वाट केन्ना दोंगरार चडल्या तुमी? थोड्यान दोंगरार हा जी भायर काण थिंगा पडटली. गेले पाटी हांवें सांगलां नासीक हांगासर गेल्ले आमी. हे नासीक पळय हांवें पयलें तितले बरो देखाव हांवें खंय पळोवंक ना. जी कीव पळय आहा तितली बरी खंय पळोवंक ना. थोड्यां ते धाकटे दोंगरार चोयले ना फादर आमी हिंगा रावता हें म्हण लागून. हें बाय रावाय हिंगा जाल्यार हिंगा रावाय, हिंगा जाल्यार हिंगा रावाय. आनी थिंगाच रावलीं. तेंक पळोवन म्हाकाय दिसतालें हांवें बी हिंगा रावल्यार बरें काय. हेंकां पळोवन म्हाका दिसतालें हांवें बी कितें करूं हिंगा रावल्यार बरें काय. कित्याक राती बरी झेम जावंक ना. किमसां गरमेन सगळी. हांवें बी हिंगा रावल्यार बरें काय. कित्याक धाकटो दोंगर तो कितें करपाचो?
चडपा जाय धाकटो दोंगर चडपा जावो कोण जाणा कितलो खोर आहा म्हणून आमी कांय केन्ना चडले ना दोंगरार पूण हे दोंगरार चडना फुडें बरें दिसलें वाव आनी एक वरभर हिंग रावूं जाय आसलोलें आनी ह्या केवींनी केव त्यो कितले हजार वर्सां आमी नको बरें थंड बस तितून आनी बरें देवा आर्गां दी इतले सुबीत जागे जिवितांत केन्नाच पळोवंक नात हिस्टॉरिकल प्लेस त्यो बरें दिसलें पावना फुडें हिंगा रावया हिंगाच रावया अशें दिसलें स्वर्ग म्हळ्यार अशें पयलें चडपाक मातशें कितें अवघड म्हज्यान जातलें हांव घोडीन पडना मू हिंगा हांव हिंगा उरना मू दुबाव प्रश्न आखान खंय वचपाक स्वर्गार वचपाक मागीर ह्या दोंगरा वयल्यान देंवता आसतना गेल्ले बरें सांगलां हांवें देंवता आसतना आनी एक जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना हांवें तें पयलें तें म्हणल्यार गो बायलां दोगांय कुड्डी कितें चडटात आनी म्हाका भोंगो दिसलें आमचें हांवें हाडल्यात ती कसली मेल्ली मोडे हाडल्यात रे देवा ही कुड्डी कितें कोत्तात कितें चडटात दोंगर चडटात कुड्डी आनी आमगे दोळे आहलो ती आमी हिंगा बसया आवय तेजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें ही कुड्डी लोक स्वर्गार पावतली आनी आमी ती हिंगा रावया म्हूण खंय वयतली हांव नको खंय वयतली तुमी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणून हेम कोणाली वाट फुलांची वाट कसली वाट जाय दिस फुलां आनी कोणाक फुलां लायक जायनात कोण आहा फुलां लायक जायना कोण आहा ना कितले जाणांक कांटे लायक जातात ते तुमचे दोंगरार हांवें केन्ना जिवितांत पळोवंक ना कांटे हात बी पिजोवन गेले केन्नाच पळोवंक ना जाल्यार कांटे पयले कोण रोयलो म्हण हांव नको फुलां सोग कांटे कोणाक लायक जायनात आमकां कितें लायक जाता फुलां तेका लागून थोडी म्हणटाय ना फादर चोन वयल्या न्हू बोर जाताय म्हणटा वयल्यान कडेन चोन वयल्या बोर न्हू पातोक चोन वयल्या चोरप म्हळ्यार कितें वयल्यान सांगताय चोरूंक जाय म्हूण आनी चोन वयल्या बोर जाताय म्हूण पूण बाबडी न्हू ही वाट फुलांची पूण ही सोकलाक पावयता खंय पावयता सोकलाक खा पिये मोज मार सोरो पिये रे चल एक बायल पावना दुसरी बायल एके बायलाचे बरोबर तेगे चेडा बरोबर तेगे चेड्या बरोबर एन्जॉय इट फुलां म्हळ्यार मौज करून जिये अशें करून जियेवपा जाय येश करो अशें करून जियेवपा जाय तुका जियेवपाक कळना यू डोंट नो हाव टू लिव देवचार सांगता हे भाशेन जिये आनीक कितें कर पावल वयलें मारनाका खंयचें मारी सकयलें मार आनी एक पावल सकयल मार आनी सारको बरो वच सकयल देंवपा सोंपें जाणा तुमी चडपा कितें आवगड चडपा आवगड त्याग करचे पडटा सकयल येवपाक कांय न्हू घे हॅपी गो लकी मॅरी गो रावंड म्हणटा तशें चलो आनी ही वाट आमकां एमकोणाची वाट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. पावणे पवित्र पुस्तकान दोग जाणां मेले एक ग्रेस मनीस आनी एकटो कोणू गरीब मनशाचें नांव कितें लाजार म्हळ्यार कितें लाजार म्हळ्यार कितें भिकारी लाजार म्हळ्यार कितें इलिजार इन हिब्रू इज कॉल्ड इलिजार म्हळ्यार देव म्हजो
आधार देव म्हजो आधार ताका मेल्या उपरांत खंय व्हरून दवरलो आंज बुडव्या येयले मेल्या उपरांत ताका व्हरून खंय दवरलो सर्गार सरकार आब्रामाच्या गोपान आनीक त्या ग्रेस मनशाक वेलान खंय पुरलो पुरलो सकलाक पुरलो खंय गेलो हेमकोणान गेलो आनी हेमकोणान रावन तो उलो मारता कोणाक लाचाराक कितें करी एक तरी उदकांत थेंबो हाड ह्या उज्यान हांव लासता म्हज्यान आमच्या गोरमी सोसूंक जायना आनी उज्यान आनी कितें कोत्तेली अशें कितें घडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हे दोनी वाटो देव आमकां रावता चड शेवटी एक एक मनशाक देव रावता मनीस देवाक विस्वासी रावतलो आनी खंय पावतलो खंय पावलोलो जाय स्वर्गार पावलोलो जाय पूण हांव चलतां ती वाट खंयची म्हज्या जिविताचो हेतू कितें हांव कित्या खातीर जियेतां कितें म्हणलां हांव कित्या खातीर जियेतां कित्या खातीर जियेतात तुमी कित्या खातीर जियेतात पूण देवा खातीर जियेता आनी मेल्या उपरांत एकसा देवा बरोबर सासणाक स्वर्गात जियेतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जायते जाणां म्हणटात कोण सांगता देवान रुसल्यात आमकां मुगे मायन रुचिल्लो म्हाका मुगे पांयन रुसला म्हाका जाय जाणां भुरगीं बी पूण देवान आमकां रुसल्यात कोणें रुसल्यात आनी देव आसा देखून देवान आमकां देव तर नासलो जाल्यार देवाची आमकां रुसूं येताली देव आसलो देव आसा देखून देवान आमकां गो बायलां तर आसा जाल्यार गो बायलाच्या भुरग्यांक जल्म दिवंक जाता वो जायना गो बायलां तरी नात जाल्यार भुरग्यांक जल्म दिवं येता ते भाशेन देव आसा गॉड इज एक्झिस्ट देव जियेता आनी जियेतल्या देवान आमकां रोसल्यात म्हणून कांय नासतना कांय येवपाक शकना तुमच्या कुजिनान कांय जेवणाच्यो वस्तू नात हांवें बरें जेवण केलें जातलें करपाक जाता ना कुजिनान कांय ना आनी कांय ना जाल्यार जेवण आनी खंयचें करपाक जातलें म्हाजें जावचें ना पूण ते भाशेन कांय नासतना कांय जायना देव नासतना कांय तर नासलें जाल्यार कशें कितें येतलें पूण देव आसलो देव आसा आनी देव सदांकाल आनी ते देवान आमकां रोसल्यात कोणें रोसल्यात एकामेका सांगात तुका देवान रोसल्या म्हूण सांग तेजें नांव घे आनी सांग तुका देवान रोसला म्हूण सांगलें आयकलां ताणें होय बरें देवा उतर कितें सांगता तें पळोवया आमी देवा उतर आमकां कितें सांगता तें पळोवया बुक ऑफ Psalm 100 verse 3 स्तोत्रांचें पुस्तक स्तोत्र 100 वळी 3 कोणें आमकां रोसलें तें पळयात Book of Psalm 100 verse 3 सर्वेस्पोर आमचो देव म्हूण मनान दवरात सर्वेस्पोर आमचो देव म्हूण मनान काळजान आत्म्यान आसूं दी कोण आमचो देव म्हजे वाडल्या म्हळ्यार सर्वेस्पोर
सर्वेस्वर आमचो आमचो देव म्हूण देव म्हण मनान धरात. मनान दवरात. सर्वेस्पर सर्वेस्वर आमचो आमचो देव म्हूण देव म्हण मनान धरात. मनान दवरात. मागीर ताणें आमकां रुसल्यात. ताणेंच आमकां रोसल्यात. आमच्या आवय बापायन आमकां रोसूंक नात. माकडांनी आमकां रोसूंक नात. कुंकडांनी आमकां रोसूंक नात. दुकरांनी हस हस आमकां रोसल्यात ना. कोणें रोसल्यात? कोणें रोसल्यात? सर्वेस्पर आमच्या देवान आमकां रोसल्यात. आनी एक पावटी सर्वेस्पर आमचो देव म्हूण मनान दवरात. ताणेंच आमकां रोसल्यात. ताणेंच म्हाका रोसला. रोसला. ताणेंच ताणें म्हाका म्हाका रोसला. रोसला. ताचे आदीन आदीन आमी आमी आसाव. आसां. ताचे ताचे आदीन आदीन आमी आमी आसाव. आसाव. ताची पोरसा आमी. आमी ताची पोरसा अर्ज आमी. आमी ताच्या आच्या हिणांतल्यो हिणांतल्यो शेळ्यो आमी. शेळ्यो आमी. ताच्या हिणांतल्यो शेळ्यो आमी. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पयली वस्त आमच्या मनान आसूं दी देवान म्हाका कोणें म्हाका रुसला. देवान कोणें म्हाका रुसला. देवान आवय बापाय शिराप नाकात. आनी एकटो पूत आवयक बापाय शिरापता. पाड पडलो म्हणटा म्हाका जल्मान हाडलो आनी म्हजी वाट लायल्यान गेली. म्हजी वाट लायल्यान गेली. अरे बाबा भोंगो म्हणल्याची आवय बापायची. ताणें कसो तुका वयर काडला ती कोण जाणात? आवय बापूय. कितली गोश्टोल्यात ती कोण जाणा? आवय बापूय जाल्या जाणात. मागीर कित्याक तूं आवय बापाय शिणटाय? ना म्हणालो म्हाका बरी वाट दाखोवंक ना. म्हाका बरी वाट दाखोवंक ना. कसली वाट दाखोवंक ना? ताका सांगतालें खंय सकाळ आवय बापूय उठ्ठालीं रांदतालीं सगळें करतालीं आनी एका इस्कॉलाक वच म्हूण सांगतालीं. वो कोणागे चोरपाक कोणा हें हापाक कोणा तें हापाक आनी मागीर इस्कॉल काबार जाल्यार पोतू खंय घरा कडेन. एक जावंय कोणें सांगलें तुजो पूत कोणागेर सिगरेट ओडटा सिगरेटी हुस्कायता. गेली खंय आनीक जत तें तूट पर्यान कितें केलो? मारलो. तो म्हणटा आमी सदांच मारूं जाय आसलो. एकूच फावट मारलो म्हणटा आपणाक. कितें ओडल्या म्हणून? सिगरेट ओडल्या म्हूण. सद्दां मारूं जाय आसलो. सद्दां मारलो कितें जाता आसलो हांव? कितें जाता आसलो? आनी सदां तुका मारूं बाबा. आवय बापूय शेतान वावर करपी. सदां तुकाच मारून रावलो जाल्यार जेवणा पोटाचें कोण पळयतलो? मागीर हांव सोरो पिवंक शिकलो. आयज लोक सगळो म्हाका कितें म्हणटात? बेबदो. कोण म्हाका जाप लेगीत कोन्नात. कितें म्हण हांव? अरे बाबा म्हज्या तुज्या आवय बापायन कित्याक तुका रोसलो? हें आवय बापूय घडये नोको. आवय बापायन जल्माक दिलो. आवय बापायन रोसूंक नात. पूण तुका कोणें रोसलो ताका न्ही सोदूंक जाय आसलो. आमचो रोसणार कोण? सर्वेस्पर देव. आमच्या भुरग्यांचो रोसणार कोण? सर्वेस्पर. ते देवाक विचारूंक जाय देवा तुवें म्हाका कित्याक रोसला? कोणाक विचारूंक जाय? भोंग आवय बापाय कितें खबर आहा देवान कित्याक रोसल्या ती? नको. पूण देवान आमकां रोसल्या एक देवाचो हेतू आसा.
उमके कारण लागून देवान आमकां रुसल्यात. पावणू हे दिसांनी सत्री घेवन भोंवता आमी. कित्याक घेवन भोंवता सत्री? पावस येता म्हूण. पावस आमचेर पडना जावपाक कसली गरज? गिमाची सत्री घेवन भोंवता. कित्याक? वता लागून, वत पडना देखून. म्हणून एक एक वस्तूक कितें आसा? हेतू आसा. जायत्यो सुत्री हाडल्यो, घरान दवरल्यो आनी पावसान भिजली. ती सुत्रेक वालोर आसा? आसा दिसता म्हाका. थोडी ओगी रावल्यात. वय वो ना ना घरान जायत्यो सुत्र्यो हाडून दवरल्यो आनी कडक कडक वतान सारकी भोंवतात. ते सुत्रेक वालोर आसा? ना. कितलें घरान उदक भरून दवरलां, तान लागल्यार उदकाक हात लावपाक जायना. उदकाक हात लावपाक त्या उदकाचो वालोर कितें आहा? आसा? ना. पण एक एक गोस ताका पर्पज आहा, ताका हेतू आसा, ताका कारण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हो ऑक्सिजन म्हण हा प्राणवायू. पयला तुमी केन्ना पयला? कोणा दिसती पडला? हां, थोडी वय म्हणटली प्राणवायू म्हळ्यार वारें. दुसऱ्या उतरां वारें. वारें दिसती पडटा? ना. पूण वारें आसा म्हूण हांव आसा. नाल्यार कितें जालो? मेलो, मरतलो. तुमचो चुपा जाल्यार एक्सपेरिमेंट करात आनी पळयात. हिंग न्हू, घरा वचून करात. हिंग वचात आनी हिंगा वचात मागीर. म्हणटरी नाकाक दवरलें आनी तोंडाक दवरलें, कितें जातलें? कांय जावपाना. घरा वचून चुया, कितें जाता चुयाय. तोंडाक धरात आनी नाका धरात, कितें जातलें? कांय जावपाना. आं, फुगार जावन मरतली. म्हणून हो प्राण वायू पळय आहा, हो ऑक्सिजन पळय आहा, ताका पर्पज आहा. तो मनशांनी घेवचो आनी मनशांनी कितें करचें? जिवी उरची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 तशें देवान रचोले एक एक वस्तूक पर्पज आहा. एक एक वस्तूक हेतू आसा. God created everything. It has its own purpose. म्हाका देवान कित्याक रचला? देवाचो पर्पज हा, हेतू आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनीक आतां तूं घरा कडेन गेलो आनी माजरां विचारलें, माजरा मातशें म्हाका सांगशी, म्हाका देवान कित्याक रचिल्लो तो? बोंगो माजराची. माजरा खबर आहा? माजरा खबर आहा? कोणाक सर दुकोर आहा? अरे दुख रे बाबा, मातशें सांग रे म्हाका कित्याक रचिल्लो तो? कोणाक सुणे हा? सुण्या विचारलें, अरे सुण्या मातशें म्हाका सांगू, म्हाका कित्याक रचिल्लो तो? सुण्याक खबर आहा? ना. घरा कडेन गेले, घरकाय विचारलें, अरे बाबा देवा, अरे डार्लिंग म्हाका कित्याक रचिल्लो रे देवानी? अरे शाना नाना राजा मातशें सांग, म्हाका कित्याक रचिल्लो तो? एक एकट्याक कित्याक रचल्या हें कोणाक रचूंक, कोणाक विचारूंक जाय? देवाक विचारूंक जाय. आनी देवान आमकां रचल्यात. देवान आमकां रचल्यात. देवान आमकां कित्याक रचल्यात? पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे पयले देवान आमकां रचल्यात देव कोण तो जाणा जावपाक. देव कोण तो जाणा जावपाक. कोण कोण तो जाणा जावपाक? देव कोण तो जाणा जावपाक. टू नो हिम. म्हजो रचणार कोण? हू इज माय क्रिएटर? हू इज माय मास्टर? हू इज दॅट सुप्रीम बीइंग हू इज लिव्हिंग नाव अँड फॉर एवर? कोण तो? म्हजो रचणार कोण तो? पयलो म्हजो रचणार कोण तो. दुसरें, ताका जाणा जाल्या उपरांत ताचो मोग करूंक. टू लव हिम. देवाचो मोग करूंक. आनी तिसरें, ताची सेवा करूंक. टू सर्व हिम. देवाची सेवा करूंक. आनी निमणें,
हे संवसारान जियेल्या उपरांत सासणाच्या सासणाक ताचे बरोबर जिवंक ते स्वर्गार. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पण Hallelujah. हे 4 पर्पज आहात. देवान तुका रोसपाक कितले हेतू आहात? 4. पयलो कितें? पयलो टू नो हिम. म्हजो रोसनार कोण? म्हजो देव कोण? समजल्यान म्हजो रोसनार कोण? म्हाका कोणें रोसला? दुसरें त्या रोसनाचो मोग करूंक, त्या रोसनाची शिकवण घेवंक, त्या रोसनाचो मोग करूंक. तिसरें ते देवाची सेवा करूंक. आनी चवथें ताचे बरोबर सासणाच्या सासणांक जिवंक, देवा बरोबर जिवंक देवान म्हाका रोसला. हालेलुया. 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावणो मनशाक देवान माजरा खातीर रचूंक ना. माजरां कडेन मनशा खातीर आसतली. मनशाक देवान आंबे आनी पणसां खातीर रचूंक ना. रचल्यात पूण पणस आंबे कोणा खातीर रचल्यात? मनशां खातीर. मनशाक नुस्त्या खातीर रचूंक ना. वय मागीर दोऱ्या आमकां उडयल्यार नुस्तें खाता ती दुसरी गजाल. पूण नुस्तें कोणा खातीर रचलां? पूण देवान सगळें रचलां तें आमचे खातीर रचलां, म्हजे खातीर रचलां. पूण म्हाका ह्या संवसारा खातीर रचूंक ना. म्हाका कोणा खातीर रचला? कोणा खातीर? अशें घालूंक जाय हितून. हांव म्हाका देवा खातीर. आनी हो सगळो संवसार कोणा खातीर? कोणा खातीर? आमचे खातीर, मनशा खातीर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हें सगळें देवान आपल्या खातीर रचलें ना. हें सगळें दिसता ना दिसता तें देवान कोणा खातीर रचूंक ना? आपल्या खातीर. पूण कोणा खातीर रचलां? मनशा खातीर रचलां. मनशा खातीर. तेका सांगता हांव, आंब्याक जाल्ले आंबे देवान हायले ना. कोणे हातात? आमी खाता. देवान रचलेलो हो प्राण वायू, ऑक्सिजन कोण घेता? कोण घेता? आमी घेता. आमी घेता. पूण मनशाक देवान हे वस्तू खातीर रचूंक नात. फक्त मनशाक देवान कोणा खातीर रचला? आपल्या खातीर रचला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. म्हणणेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 4. म्हणणेचें पुस्तक 16वा विसूर वडी 4. परमेश्वरान केला ताका सगळ्याक कारण आसा. देवान पळ कितें रचलां ताका कारण आसा. बेश्टें रचूंक ना. जमीन आमी उबी आसा खंय वाऱ्याचेर. वय वाऱ्याचेर उबी आहाय आमी. चॅक करूया. वाऱ्याचेर उबी आहाय आमी. थोडे आहाय तशी राय वाऱ्याचेर. खंय आहा तूं? जमनीचेर आहा. कोणें रचली जमीन? देवान रचली. कोण उबो रावपाक? आमी उबो रावपाक, शेत लावपाक, झाडां लावपाक, फुलां लावपाक, फळां लावपाक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वरान केला ताका सगळ्याक कारण आसा. नुस्त्याच्या निसणटणाक पर्यंत कारण आसा. आनी सगळें देवान म्हजे खातीर रचलां. कोणा खातीर रचलां? म्हज्या बागेवनपणा खातीर रचलां. हांवें सगळें घेवन दिसना ते देवाचो मोग करचे खातीर
देवान हे म्हजे खातीर वचलां. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया आनी देवाक जाय आमी सासणेच्या सासणाक ताका महिमा दिल्ली आनी सासणेच्या सासणाक ताचें रूप पळयल्लें जाय. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया बाबडो हे संवसारांत कितले वर्सां रावतली फिलोमेन? किती वर्सां रावंक सोदता? हय आं सांग तूं, आतां हांव देव तुका उलयता. किती वर्सां रात देवान तुका विचारलें हांव किती वर्सां रावंक सोदता? कितें सांगता देवाक? आं आं वेरी गूड. तुका जाय तेन्ना आज ना फाल्यां आमकां हो संवसार वचूंक नाक तांकां लागून म्हाका वचूंक नाका. कितें कासियेन म्हाका वचूंक नाका. तरी आसतना हांवें आयशो म्हाका वचपाक नाका पूण टुरी आसतना हांवें बरें आयकूं येयलें ना म्हाका. दोग तीग जाणांनी म्हणलां थोडी रावपाक सोदताय. हय म्हणटकीर ह्यो संवसार आमचो न्हय. कितें रूत? हो संवसार आमचो न्हय. म्हाका वचपाक नाका. तर आसतना मेलकेर म्हाका वचूंक जाय तांकां वचूंक जाय आनी नाका तांकांय बी सांगात. एकामेका सांगात एकामेका सांगात की थोड्यांक मातशें भिरांत येयल्या वचूंक जाय म्हूण. थोड्यांची भिरांत येयल्या वचूंक जाय म्हूण की तांकां वचपाक नाका तांकां लेकून वचपाक जाय म्हूण सांगात. चल मातशें सांगात. कमॉन. जाय जाणां वचपाक नाका गो ताका लागून सांगात. उडगास करात. वचपाक नाका तांकां लागून वचूंकूच पडटलें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण हो संवसार आमचें सासणाचें घर न्हय. म्हाका भिरांत आयली फॉर एक्साक कोणाची मागणें करूंक गेल्लो हांव. तें भुरगें बाडें काल जल्मल्लें भुरगें सारकें नॉर्मल जल्मल्लें. सारकें नॉर्मल. कांय खिणां भितर त्या भुरग्याचें स्वास घेवपाक जायना जालो. स्वास घेवपाक जायना जालो. आनी वेळ पावलो दिसलो कितें करपाचें. कोणें चिंतलां कोण केन्ना वयतो तें ना. म्हणटरी हांवें म्हणलां ते भाशेन म्हाका वचूंक नाका जाल्यार हांवें वचूंकूच जाय आनी कोणाक वचूंक जाय जाल्यार तांकांय बी वचूंकूच जाय. कित्याक हो संवसार आमचो सासणेचें दायज हां सकाळ सांगिलां. हो संवसार आमचें सासणेचें दायज न्हय. भुरग्यान वचूं जाय, तरणाट्यान वचूं जाय, जाणट्यान वचूं जाय, पाद्रीन वचूं जाय, माद्रीन वचूं जाय, पाप साहेबान वचूं जाय, बिस्मानी वचूं जाय, जाणारांनी वचूं जाय, नेणाऱ्यांनी वचूं जाय, ग्रेस्तांनी वचूं जाय आनीक गोरिबान लेकून सगळ्यांनी वचूंक जाय. सगळ्यांनी वचोंक जाय. देवा तूं कितें सांगता पळयात. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 14. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 13 आविसूर वळी 14. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 14. मातशें बायबल उक्ती करात न्हू. फादर देवा तो सांगता तें मातशें उक्ती करात. कमॉन वाचूंक जाणा तितली उक्ती करात. हिब्रू 13:14. मेवला कित्याक ह्या संवसारान तोगता तसलें शार आमकां ना. सजमाला कितें सांगलां देवा उतरान. सजमल्या कितलें जाणां हें देवा उतर सजमलें तें आदूर करात.
हे आमचे भयणीन जितले जाणांक हें उतर सजमलां तें आतूर करात. 1 2 3 4 पुढे जाय जाणां सजमोवपा उरल्यात. आयकात आनी पाड आयकात. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 14. कित्याक ह्या संवसारान तोगता तशें शार आमकां ना. हिंग रावपा सारकें आमकां शार. अमेरिका गेल्यार थिंग उत्ताय थिंगाय बी वताय. आतां आमगे सगळीं वयताय लंडन गेले बारी धांवन धांवन हिंग येताय गोंयांत. फादर थिंग बरें ना. वखद बी बरें. सगळें दुयेंसां खंय तेंच वखद. सगळ्याक तेंच वखद घे. फादर भिराय सोदता बाबडी धांवन धांवन कितें येताय गोंयांत येताय. फादर आम भिराय सोदता ते लंडन तेंच वखद दिताय. सगळ्याक तेंच वखद. आनी 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो रावों लायताय. तितून म्हळ्यार मनीस कितें जालो मेलो. पूण लंडन गेल म्हूण लंडनकार रावताय. बरें आतां गोंयांत येयले आमी. गोंयांत रावताय ती सगळीं देशी रावताय पर्मनंट. सदां उरपा सारकें शार. कित्याक हे संवसारान तोगता तसलें. तोगता म्हळ्यार सदां उरता तसलें शार गांव घर ना. तोगता तशें शार आमकां ना. मागीर आमचें जावचें आसा त्या शाराचे वाटेर आमी आसा. ह्या शारान गोंयांत राव वो लंडनात राव वो अमेरिका राव आनी वाट चल. कितें चल. खंयची लंडनची खंयची स्वर्गाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी स्वर्गाची वाट ताकूंक देव कोण तो जाणा जावंक मनशान कशें जिवचें जाणा जावंक आमकां पवित्र सभा आसा. हें कोण शिकयता. देवा उतर शिकयता. पवित्र सभा शिकयता. आनी ताका म्हणटा आमी धर्म. Religion. What is a religion? Religion is the virtue by which we give to God the honor and service due to Him alone as our supreme Lord, our Creator and Master. धर्म म्हणल्यार कितें. धर्म म्हणल्यार एक गूण. देवाक तूं महिमा दिता. ताची सेवा करता. तुजो रोसणार कोण. तुजो रोसणार कोण. तुजो धनी कोण. आनी सगळ्याचो दिसता ना दिसता ताचो रोसणार कोण देव. हे धर्म. देवा उतर हें आमकां शिकयता. पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी आमकां एक एकट्याक वाट खंयची दाखयता. खंयची वाट. हालेलुया 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 हालेलुया. ते खातीर आमकां देवाच्या उतराची गरज. हांव कोण तो जाणा जावं म्हाका देवाच्या उतराची गरज. कितें शिकयता आमचो धर्म. पयलें देव आसा. कोण आसा. देव आसा. तुजो रोसणार आहा. तुज्या आवय बापायन तुका सोडलो जायत पूण तुजो देव तुका केन्नाच तो रोसणार आहा. तुजो रोसणार आहा. म्हजो रोसणार आहा. कितें रोसणार तर ते. एंड्रिया कितले रोसणारू. कितें रोसणारू. तुगे एक आनी मामी एक आनी तेगे एक. कितें जालें. तिनी एकूच रोसणार. कितले रोसणार. एकूच रोसणार तो आसा. तो रोसणार तुका केन्नाच. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. आवय विसरत दुदा बाळा परां घालीत कुसव्या फळां पूण हांव तुका केन्नाच प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. I have carved your name on my palm. तुझें नांव हांवें म्हज्या हातार कांतल्लें आसा. पूण आमचे ह्या देवाची कितें कर भावार दवर.
देवान म्हाका रुसला ताची कितें कर बाबा दवर. दुसरें हे देवाची उदीक आनी उदीक वळूंक घे. हो देव म्हजो रुसणार, म्हजो देव, म्हजो सरवंडार, जियेता तो देव म्हाका कितें शिकयता. पयलें ताची बाबार्थ कितें कर बाबा दवर. दुसरें देवाची कितें कर वळूंक घे. देवा उतर वाच ताची वळूंक घे, ताची सेवा कर, शिकोवंक वावर. आनी इतल्यान पुरो न्हू, हें देवा उतर काळजान दवर. खंय दवर हे देवाची शिकोवण तुज्या काळजान तुज्या मनान दवर. कोणाची शिकोवण देवाची शिकोवण तुज्या काळजान मनान दवर. बेश्टें आयकल्यार पुरो ना. खंय दवर म्हणटा तुज्या काळजान दवर. आनी जी देवाची उतर आयकतात आनी ते काळजान दवरून जियेतात ती सुभागी. देवाचें उतर आयकतात आनी काळजान दवरून जियेतात ती मनशां तूं काळजान दवर. उक्ती कर लूक चॅप्टर 11. लूक चॅप्टर 11 28. 11:28. Luke chapter 11 verse 28. पळयात. पूण ताणें म्हळें, म्हजे फाटलें म्हणात, पूण ताणें ताणें म्हणलें म्हणलें हें हें खरें. खरें. तरी पूण तरी पूण देवाची देवाची उतर उतर आयकतात आयकतात आनी आनी सांबाळटात सांबाळटात ती ती अदीक ओदीक भागी. भागी. म्हणजे कळ्ळें तुमकां. देवा उतर आयकल्यार, देवाची शिकवण घेतल्यार ती काळजान दवरूंक जाय. खंय दवरूंक जाय काळजान दवरूंक जाय, सांबाळपाक जाय आनी ते उतरा प्रमाणे जियेवपाक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. बरें देवा उतर पळय हा न्हू. बरें काळजान बरें कोण आयकूंक जाय. घोस्तान कशें आयकूंक जाय. थोडे वास येता. कितली पावटी उडगास करता, कितले जाणां उडगास करता. कितें येता वास येता. दोळे सारके जड जातात. कोणाची ताळणी जाणटी, कोणाची कोणाची देंवसाराची. ही देंवसाची ताळणेची जुयत व्हरूंक उपकार करून मागात प्लीज. प्रे. आनी देवा उतर तर काळजान मनान वचना, कांय वचना भितर. हे दिसांनी आमी शेत रोयता. शेत रोयता. ती जमीन हळली, घसघशीत केली. भात येतलें, भात जातलें. कितें करपाक जाय. ती घसघशीत केल्ली जमनीन किल्लो कितें घालूंक जाय. बी घालूंक जाय. आनी बी घालें जाल्यार तें बी कितें जातलें किल्लो जातलें. बेश्टे एका फातराचें उडयलें म्हणून किल्लोचें ना, किल्लो तें सुकतलें. देवा उतर बी आयकपाक मागणें करूंक जाय. आयज देवा तुजें उतर आयकूंक म्हजें मन नितळ कर. ही जमीन हणोंक जाय. तेदूय सगळें सण्णां बिण्णां सगळें फातर माती गोबर हाती काडून भायर उडोवपाक जाय आनी फसफशीत करूंक जाय. जेन्ना ही जमीन फसफशीत करता तेन्ना उदक पडलें, बी पडलें, कितें जाता किल्लो जाता. हें मन बरें ना. केदोन काबार जातलें. खडपी जमीन. कसली जमीन दिसता ती भशेन रातभर 24 वरां आमी नायट ड्युटी कोन्न येयलें. कित्याक ही जमीन तयार केली ना. कितें तयार केली ना.
जोमीन तयार आनी बी मागीर कितें जायना वचना पूण देवा उतर आयक काळजान मनान घांटीर 1 मार 2 मार 3 मार 4 मार 5 मार 10 मार जो पर्यंत ती गांठ कितें जायना सुटना तो पर्यंत गांठ बरें मारून दवर कोणा उतर हालेलुया 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 हे वेळार म्हाका उडगास येता एका माद्री भयणीचो ही माद्री भयणी जायते रितीर केले जायते रितीर केले कांयच बऱ्याक पडना ही माद्री भयणीचो वेळ असो आयलो की माद्रीपण कितें करपाक सोडपाक कितलें कावन्सिलींग केलें कितलें कितें कर म्हूण तितलें केलें पूण कांय अशें तशें आलें ना आनी तिचो वेळ आयलो माद्रीपण सोडपाचो आनी अशे वेळार तिणें कोणाक सांगलें हांव म्हजें माद्रीपण सोडूंक सोदतां माद्रीपण सोडूंक सोदता म्हणल्यार कितें तरी आनी कितें आसतलें कितें तरी प्लॅन आसतले माद्रीपण कित्याक सोडूंक सोदता जायते जाण जायते प्रश्न चालले पूण जाले उपरांत तिच्या जिवितान कांय तिचे हितू नासले पूण हांव हे माद्रीपण सोडूंक सोदतां कित्याक हे प्रॉब्लेमाक म्हज्या फुडें करूंक जायना आय कॅनॉट फेस हीस प्रॉब्लेम आय एम नॉट हॅपी इन माय दीस मिनिस्ट्री हांव खुशाल ना आनी तेन्ना एक साद्या मनशान ताका सांगलें तूं बायबल म्हणटा तें जाणा आनी तिणें म्हणलें हांवें कितले पावट बायबल दवर सांग आमी वाचता तुवें केन्ना देवा उतर काळजां मनां भितर गेल्लें केन्ना पळयलां कोणाकू कोण सांगिल्लें आयकलां आनी तेणें म्हणलें आयज घरा वच घरा गेल्या उपरांत खंयचें एकूच उतर घे एकूच ओळ घे आनी तुजे काळजान मनान सारकी भितर वच पर्यंत कितें करी म्हणत राव आनी कांय मागणें करूं नाका सगळीं मागणें बी कितें करी सोड हें केलें तें केलें बरें केलें हें केलें सगळें जायतें कोत्ता आनी जायतें करूंक कितें मेळना तुका कांय मेळना आतां खंयची एक देवा उतर घे आनी तें मेळ पर्यंत तेजें मागणें कर आनी ती गेली आनी तिणें मागणें करूंक सुरू केलें ओन्ली 1 सेंटेन्स एकूच सेंटेन्स आनी जायते फावट सांगता हांव सेंटेन्स कितें आसतलें एनी वन कॅन गॅस खंयचें देवा उतर कोण सांगशी कोणाचें मना येता फर्स्ट क्लू जुवांची चीट देवान आपल्या पुताक दिलो ओके ही जुवांची शुभवर्तमान जुवांची पयली चीट जुवांची पयली चीट फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 verse 8 and 16 पळयात जुवांची पयली चीट 4 विसर ओळी 8 आनी 16 जी कोण मोग करिना तांकां देवाची वळख मेळूंक ना पयलें तिचे कानार पडलें माद्री भयणीच्या कानार पडलें तूं मोग करना देखून तुका देवाची वळख ना तूं मोग करिना देखून तुका देवाची वळख ना कितें हांव जाय जाणां सेवा कोत्ता जाय तें काम कोत्ता अशें चिंतलें तेणें मागीर कंटिन्यू कित्याक देव म्हणल्यार मोगूस आनी देव म्हणल्यार मोगूस
वर्स 16 पळया 16. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी भावार तेवला. मागीर देव म्हणल्यार मोगूस. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेत जियेतात आनी देव तांचे सवेत जियेता. सहज म्हणल्यार कितें म्हणलां ते देव म्हणल्यार मोगूस. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन जियेतात आनी देव तांचे सवे जियेता. ही माद्री भयणीन हुंय हें उतर एकूच फावटी न्हू, सुमार हुंय 4 म्हयने. कितले म्हयने? 4 म्हयने दीस रात हें देवा उतर म्हणटा. देव म्हणल्यार मोगूस. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन जियेतात आनी देव तांचे सवे 4 म्हयने दीस रात दीस रात दीस रात सगळे वेळा भोंवतना चलतना वावर करतना जेयता आसतना न्हिदतना एकूच उतर देव म्हणल्यार मोग. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन जियेतात आनी देव तांची सवेन जियेता. देव म्हणल्यार मोगूस. जी कोण देवा सवेन जियेतात ती देवा ती तांची सवेन देव जियेता आनी ती देवा बरोबर जियेता. ही म्हणत रावंक लागली आनी 4 म्हयन्यांनी ही म्हणूंक लागली 4 आफ्टर 4 months आनी मागणें कांय ना. आनी तेन्ना हांवें ते देवा उतर जे काळजां मनान भितर गेलें आनी तिका कळ्ळें आपूण कोण ती. आनीक व्हडल्यान एक ताळ्यांची बॅट तिचे खातीर देवाक आमी भेटुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हणून देवाचे बाबादोर देवाचे उतर जिवितांत जिये आनी देवा उतर तूं जियेता तेन्ना तूं देवा बरोबर जियेता आनी देव. जॉन चॅप्टर 14 वर्स वर्तमान 14वा अवेसूर वोडी 21. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 21. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात ती म्हजो मोग करतात. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात. व्हडल्यान म्हज्यो म्हज्यो आज्ञा आज्ञा घेतात घेतात आनी आनी पाळटात पाळटात तीच तीच म्हजो म्हजो मोग करता मोग करतात आनी आनी म्हजो मोग म्हजो मोग करतात करतात तांचो तांचो म्हजो म्हजो बाप बाप मोग करतलो करतलो आनी हांव आनी हांव तांचो तांचो मोग करतलो मोग करतलो आनी आनी तांकां तांकां म्हजी म्हजी वळख वळख दितलो. दितलो. बाबा न्हू देवा उतर काळजांत दवर, बाळगून दवर, सांबाळून दवर, परतून परतून वाच आनी देव कितें तें तूं जाणा जावंक पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज आमी कित्याक जल्मान आयल्यात? थोडी म्हणटली शिकपाक आनी दोतोर जावपाक, कोण म्हणटली इंजिनियर जावपाक, कोण म्हणटली बोटीर वचपाक, कोण म्हणटली लंडन वचपाक. मामी गेल्या न्हू, डॅडी गेल्या न्हू, हांव खंय वचपाकू? लंडन वचपाक. इतलें काबार आमगे जिवीत. इतल्यान काबार 4 भुरग्यांक, इतल्यान काबार. लंडन वच, जाय ते पयशे धाड, हिंगा व्हडलें घर बांद आनी ते सुण्यांक माजरांक तांकां रावनी आनी तुमी कशेंच राव. त्या घरान लेकून रावपा येनाका. आनी जी गेलो ती म्हाका दिसना ती परतून येतो म्हणून. गेलो ती भुरगे बी ते आनी परतून येवपानात. ती थिंगा जियेनात आनी थोडी म्हणटात हिंगा आमकांय जेवपाक दिनात. म्हाका कोण सांगतालो एक रुमा खूंय एक रुमाक तितून म्हणटा 5 जाण रावपाक जाय. वयर 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 बेडा खंय तेजेर. तेणी तो मातशें हाल्लो तिगांय कडेन हालयता आनी तिगांय कडेन रातचो उठयता. पूण होकोत कितें जाय? पयशे. बरे पयशे कर, बरे पयशे कर. खबर न्हू पयशे नाकात न्हू. हांव
ह्या जल्मान आयला फकत पयशे करपाक. बरें काम करून पयशे जायना मडको घे, मडक्या बिझनेस बरो चलता. ड्रग्सां बिझनेस कर, सोऱ्याचें बरें बार उगड, रोखडो पयशे येतलो. कोणा चोरूं लाग, कोणा फोटोय, कोणा फोटे बिटे कितें सगळें करपा तें कर. आनी कितें एकठांय कर, हें काम कर, हें काबार तुगेलें. इतल्यान काबार ना बाबा न्हू ना. हे खातीर देवान आमकां रुचूंक नात. सगळें जेवण जाय, जाय वो नाका, जाय वो नाका. सगळीं कोण विंगडो आहा ना. आंग आहा म्हणटा कूड आहा म्हणटा कूड कितें करूंक जाय, धापूंक जाय. रावपाक घर नाका, जाय वो नाका. बोर ना जाल्यार वखद घेवपा नाका. आनी सगळें फुकट मेळटा. तें कितें जाय, पयशे जाय. पयशे नाकात न्हू, पयशे जाय. आमकां कूड आसा पर्यंत सगळें जेवपाक पयशे जाय. उक्ती करात. 1 Timothy chapter 6 verse 8 and 10. बागेन पावलून तिमोथाक बरयली पयले चिटीन 6 विसोर ओळी 8, 9, 10. 1 Timothy chapter 6 verse 8, 9 and 10. म्हणटोच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांगरूक आसल्यार इतल्यान आमी दादोशी जावचे. हां आनी पड वाचता आयकात हांव. म्हणटोच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांगरूक आसल्यार इतल्यान आमी दादोशी जावचे. हां आमकां जेव खावंक हें जायच नाका, जाय वो नाका. गरिबांक जाय, क्रेस्तांक जाय, जाणट्यांक नेणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक जाय. पूण आमकां इतल्यान आमी दादोशी जायना. वर्स 7. संवसारांत येताना कितें आमी घेवन आयल्या. संवसारांत येता आसतना कितें आमी म्हजे फाटलें म्हळ्यार संवसारांत संवसारांत येताना कितें आमी कितें आमी घेवन आयल्या. घेवन आयल्या कांयच न्हय. कांयच न्हय. संवसारांत संवसारांत संवसार संवसार सोडून सोडून वेताना वयताना कितें तरी कितें तरी आमी व्हरतल्या. आमी व्हरतल्या. थोड्यान पोटल्यो बांदून दवरल्यो आसतल्यो. पॅक करून दवरल्यो ना. हां दवरलो नाल्यार दवरात. केदो मरण येता म्हूण सांगूंक जायना. मेरान केदो मरण येता म्हूण सांगपाक फुडें कोण दवरलो नाल्यार दवरात. दवरात मरण मेळपाना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणटूच संवसारान येताना कितें आमी घेवन आयल्या. मागीर हें मुगेलें तें मुगेलें. जेवण जेवपाक सुशेग ना, न्हिदपाक सुशेग ना. कोण येसन पावस येयला, वयर लागून, कुंकडां लागून, दुकरां लागून, माजरां लागून हें मुगेलें तें तुगेलें. संवसारान येताना कांयच आमी हाडलें ना जाल्यार कांयच आमकां व्हरोंक मेळचें ना. म्हणटूच आमकां जेवंक खावंक न्हेसूंक पांगरूंक आसल्यार इतल्यान आमी कितें जावचें नात. कितल्यान दादोशी आहात हात करात. लेट सी तुजें खरें होतच कोण हात घालून सांग कितल्यान दादोशी आहात ती. हांव म्हज्या जिवितांत दादोशी आहा. 1, 2 थोडे आतां मातशें कितें जालें नको आतां तें खुंयचे घेवपाक. म्हजे लागीं आसा तातूंत हांव दादोशी आहा वो ना. म्हाका जेवपा आहा, न्हिदपा धाकटें घर आहा, म्हाका ना. वेरी फ्यू. ही दादोसकाय म्हणटा ती न्हू उडगासुरात. इट्स अ जॉय. ही दादोसकाय म्हणटा ती खुशालकाय. हांव दादोशी आमगेर खंय ना आमगेर रडणें आनी विलाप भलायकी जाता. सगळी पिड्यार जाता. दोळ्यांतली दुकां काबार जायना. पूण देवा उतर सांगता जेवूंक जेवूंक. म्हणटूच आमकां जेवंक खावंक
न्हेसूंक पांघरून इतल्यान आमी कितें जावचें दादोशी जावचें ना जाल्यार आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय आसा ते जेवपाची रूस रूस आनी जेव ना जाल्यार रूस ना जाल्यार जेव ना जाल्यार चड घोटाय मेळटा दोग जाणांनी ना म्हणला जेयना घोटाय मेळटा कोण सांगलें तुमकां पिशाक जेवपाक जाय बरें 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 जेवपाक जाय वखद तें जेवण वखद म्हणटूच जेवून इतल्यान आमी दादोश जावचें ग्रेस जावंक सोदतात ती ताळणेन आनी देंवचारच्या फासाक सापडटात कित्याक निर्बुधी आनी नुस्त्यादीक वणवणे तांकां ओडून व्हरतात असल्या ओंडोण्यांक मनशांक निसंटणाक आनी घट्टणाक पावयतात जाय जाणां हेम कोणान वेतात कित्याक लागून आशीक लागून कित्याक लागून आशीक लागून थोड्यांक कुडीची इतली आस ही कूड आमचो व्हडलो देंवचार जाला कितले जीव पावना थोडे इतले कुडीचे पातकान एक बायल पावना म्हणून सांगतात एक बायल कितले बायलांक ओ विस्वाशी कितले बायलो कितले दादल्यांक ओ विस्वाशी काबार जायना हेनरी द एथ म्हूण इंग्लंडाचो राजा कॅथरीन म्हणटा तिका डिवोर्स दिता आनी एन म्हणटा तेचें लग्न जाता पवित्रच्या आड वचून आड वेता तो आनीक आतां ताका दिसलें कॅथरीनाक तर सोडली एन म्हणटा तिका धरली हांव कितें जातलो कितें जातलो खुशाल जातलो दादोशी जातलो कॅथरीना बरोबर सॉरी एना बरोबर दादोशी जायना आनीक जाय पातोक आनीक जाय पातोक आनी अशी तो 8 पार्टी काजार जाता कितली पार्टी 8 पावटी काजार जाता तरी आसतना दादोशी जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी हे आमकां हेम कोणाच्या दारवट्याशी वता खंयच्या दारवट्याशी खंयच्या दारवट्याशी हेम कोणाचे दारवटे सोंपे म्हूण सांगलें हांवें सोडपाची गरज ना व्हडले ते पेद्रू कायतां बसता सगळे वयतात मारया बिरया सगळीं वयतात चलया खंय सगळीं वयतात तो वयता न्हू म्हणटा तुवें बी वच सगळीं या के सोंपें ती वचपाक प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हेम कोणान वचपाक सोंपें बरें कांय त्रास ना गोवाक विस्वासी रावतलो बायलेक विस्वासी रावतल्यो देवाचे मानामेन पाळटलो म्हजे रोसनाक जाय ते भशेन हांव जियेतलो हें म्हणपाक सोंपें सोंपें हांव नको तुमकां सोंपें म्हाका डिफिकल्ट लागता म्हाका एक एक घडी हे देवाक वय म्हणपाक आनी देवचाराक ना म्हणपाक म्हाका भोव आवड लागता प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड देखून म्हजेय खातीर म्हाका प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणां भुरग्यांक कितलें शिकयता शिकोया शिकोवपाकूच जाय शिकोवपाकूच जाय थोड्यांनी मिसाक बी धाडनात घरान भुरगीं त्या साक मागड्यांक खायना रेतीर म्हळ्यार तेंका कित्याक रेतीचा माहिती जाण जाल उपरांत या कोण जाणा जाण जातली जाण जाचे पयलीं वयतो जाल्यार आनी एक साक एका इगोचेर हांव आसलो एक दादलो येवन म्हाका सांगूंक लागलो फादर मुगे चेडो क्रिस्माक दोतोनी येवपा पावपाना दोतोनीक न्हू हे वर्साक मिसा बी येवपा पावपाना तो आयतारचो आनी ते पुता खंय धाड रे बाब तूं ना ना फादर ताका सकाळीं 6 वरांचेर ट्युशन आहा कितल्या वरांचेर 6 वरांचेर
बरें मरे तुगे पुता गेलें पूण तेका मरे ह्या वर्साक तो दोतोनीक येवपाना ह्या वर्साक आयताराचे मिसाक येवपा आयतारा येना जाल्यार तुका दिसा सोमरा येतो म्हणून ना आयतारा येना सोमरान खंयचे येतलो पूण ह्या वर्साक तेका दोतोनीक हॉलिडे आयतारा मिसाक हॉलिडे हांवें म्हणलें बरें एक काम कर रे म्हणलें ह्या वर्साक तेका जेवणाकूय मातशी हॉलिडे दी रे कितें करपाकू जेवपा मातशी हॉलिडे कित्याक दिना तूं आनी जाता जाल्यार तुका बरो कापूस जाल्ल्या न्हू न्हिदपाकूय मातशी हॉलिडे दिल्यार बरें आहलो म्हणलें कितें करपाक हॉलिडे कितें करपाकू न्हिदपाक रातचें न्हिदप ना आनी दिसाचें कित्याक मिसा हॉलिडे रित्रा एका दोतोनीक हॉलिडे आनी मागीर म्हळें ती मातशी दिनाका ऑक्सिजनाक बी हॉलिडे दिश म्हळें कित्याक ऑक्सिजन म्हळ्यार कितें कळटा तुका कोणाकू प्राण वायू हो स्वासाक बी हॉलिडे दिशी कितें जातलो आयज शिक्षण गरजेचें पयसो गरजेचो कोण हेंग वच कोण थिंग वच कोण हें ट्युशन कोण तें ट्युशन कोण हिंग वच कोण तें काड हें काड आवय म्हजे माय एक सांग आमचेच भुरग्यांक विचारल्यार सांगता फादर स्टडीज आर इम्पॉर्टंट स्टडीज आर इम्पॉर्टंट आनी स्टडी कोण ना ताका तूं सांगता स्टडीज आर इम्पॉर्टंट म्हूण प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ही सगळी जाणवाय आपणायली हे सगळे संवसारांतली सगळी जाणवाय आपणायली आनी देवाची जाणवाय आपणावंक ना सगळे गिरेस्तकांची दान दौलत एकठांय केली आनी देव कोणतो तूं नको जाल्यार तूं कितें झिरो देवा उतर हांव सांगनाय देवा उतर कितें करात पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 सगळे ट्युशनां बिशनां सगळें कर आनी सगळें करून लाय तेका पयशे घरान हाडलाय हिंग वच तें ड्युटी कर फादर आमकां वेळ मेळना आम ते मिसा बी सांगनाका हांव म्हाका थोडी सांगताय फादर बायबल बी वाचून म्हाका सांगनाका हांव तूं मागणें कर मॅजीक कर जालें म्हणे घेतलोच थोडी म्हाका सांगताय मागणें कर काबार तूं बायबल वाच म्हण आमकां उगोत ना आमकां हिंग ड्युटी आहा आमी घेतलोच आनी एक म्हाका एक मनीस सांगता ना फादर ते कुमसार बी म्हण कोण सांग हांव कुमसार करून येयलो ना तूं मागणें कर म्हाका धाड हांवें म्हणलें मागणें करून आसतना वच वेळ ना आमकां वेळ ना देवा बगू म्हळें एक मोर फातर वेळ आसता जाल्यार कोण जाण म्हळें वेळ ना पयशांक वेळ आहा जेवणाक वेळ आहा न्हिदपाक वेळ आहा पाकां वचून वेळ आहा डिस्को वचपा वेळ आहा सोऱ्याची बारां वचून वेळ आहा फ्रेंडां सगळे खोटें एकठांय जावन सगळे बेबदिकाय करपा वेळ आहा बायलांक तांकां टीव्ही बलें बसपा वेळ आहा बॉलगां बसून बऱ्यो काटूक काट्टी काटूक काट्टी काटूक काट्टी करून खबऱ्यो करपा वेळ आहा जाण मुगो येश मुगो पूण देवा उतराक वेळ ना जो आत्मो साल्वार करून तुका वेळ आसा ना कोण साल्वार करतलो मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 वाचत कोण वाचत तर सगळो संसार जोडी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार आख्खो संसार जोडलो आख्खे संवसारी ग्रेसकाय जोडली आख्ख्या संवसारी जाणवाय एकठांय केली आख्ख्या संवसारी पातकां म्हजी केली आनीक हांवें म्हजो आत्मो इबाडलो हांव वयर वचपाचो कितें जालो सकलाक गेलो जाल्यार म्हाका कसलो आदाव प्रेज लॉर्ड
Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून थोडो वेळ कोर देवा उतर सुजमून घेवपाक देवा उतर सुजमून घेवपाक कितें कोर वेळ कोर तूं कोण तो जाणा जावपाक वेळ कोर हांव कित्याक जल्मला वेळ कोर आनी देवाची उतर पवित्र सभा कितें शिकयता तें आयकून घेवंक वेळ कोर थोडो वेळ कोर देखून उक्तें कोर Act of Apostles chapter 8 verse 31. आयज जाय जाणां देवा उतरां कितें मेळ्ळें ना सुजमणी मेळना जायते कडेन पावताय आमगेली आमी गोंयची क्रिस्तांवां न्हू सगळ्या कडेन पावतलीं सगळ्या कडेन पावतात आय एम नॉट अगेन्स्ट वसात सगळ्या कडेन वसात पूण देवाची वळख येयात देवाच्या उतराची वळख येयात आनी जाय जाणां आमीच नको कोण देव तो आनी भोंगा आमचें आमी लोकांक कितें सांगतलीं कोण देव तो सांगूंक जातलें आमकडे दिसता तुमकां ना तेका लागून आमी मोनी वयत थिंगा आमी कितें ओग्गी भर रावात ओग्गी भर वसात आनी ओग्गी बरी येयात मोने आमी कित्याक आमकां देवा उतर सजमलें ना देव कोण तो सजमलो ना मोनी कशीं वसात आनी मोनी कशीं ह्या जायते लोक देवा उतर देव कोण तो पळोवंक सोदतात पूण सजमणी कोण दितलो ताका लागून रितीर बायबल कोर्सीस मिसाची बेडीन बाबातान वांटो घे आयक देवा उतर आयक घरा कडेन गेले उपरांत बायबलान कितें बरयलें तें सुद्दां न्हू वयर भोंवता आसतना एक पेन एक बूक घे आनी भोंव आनी तें बरय आनी घरा गेले उपरांत कितें उक्तें कोर बायबल उक्तें कोर बायबल उक्तें केले उपरांत खंयसर तें सजमलें ना फादर हें कितें अशें कित्याक म्हणलां विचार पुढे बावड न्हू एक हांगासर आमकां देवा उतर मेळटा ती Act of Apostles chapter 8 verse 31. ताणें प्रतिपाळ केलो म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत ह्या मनशाक सजमणी दितलो कोण ना फिलीप आनी इथियोपियाचो अधिकारी जाय जाणां देवा उतराची सजमणी दितलो कोण ना आनी कोण ना देखून ते कितें चडोवंक कितें खंय वचूंक पावनात स्वर्गार वचूंक पावनात तेका लागून तेंची पावलां खंय वेतात सोकला वेता तेंकां बाडें वळूंक ना सजमल्याक कितें सांगता तें आमची बी जाय जाणां आमी वयर चडपाची आमकां वळख ना खंय वयर कितें चडपा जाय तें आमकां मागीर आतां थंयच्यान या तेच तो वयत न्हू ते गेले न्हू आमी बी या चड लोक तेशी कितें करुया चड लोक तेशी आमी या आनी तिका लूट करुया फुडें परतून आनी पावटी रीड इट अगेन ताणें प्रतिपाळ केलो म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें आनी मागीर पवित्र पुस्तकांतलो तो वाचतालो तो हो भाग आसलो मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावतले शेळये भाशेन ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना ताच्या हिनपणान ताची न्हीद करून घेतलो कोण ना जालो ताचे जिवीत ह्या संवसारांत वेगीच तोडून काडले देखून ताचे पिणगेची खबर कोण सांगूंक शकतलो ओके
जाय जाणांक हें तुवें सांगले भशेन जाय जाणां हेम कोणा वयतात तांकां वळोवंक ना. तितून आमी बी वसोत हें सांगूंक जायना. सुद्दां हो जूक सांगता जायत फावट सांगला तो हांवें जूक. एक जावं पादिगार सदांच एक बायलेक म्हणटालो ओ पेरपेत तूं मिसा येना. कित्याक येना? मिसाक येना. खूंय वयतलें हेम कोणान वयतलें. सदां हूंय म्हणटालो पेरपेत तूं मिसा येना तूं हेम कोणा वयतलें. तूं मिसा येना तूं हेम कोणा वयतलें. सदां हूंय पादिगार मागासां कोत्तालो पेरपेताक. पेरपेत मुद्दम आनी येना आहलें. एक जावं पेरपेत मेलें आनीक म्हणलें पादिगारान कितें म्हणलोलें हेम कोणा वयतलें. आनी थिंग वयर गेलो जाल्यार हूंय पादिगारूय मेलो आनी पादिगाराक हूंय कोण मेळ्ळें पेरपेत मेळ्ळें हूंय. आनी पेरपेतान म्हणलें हूंय फादर तूं सदां म्हाका सांगतालो हांव वयतो म्हणून हेम कोणा एफेरना वयतो म्हणटालो. फादर तूं सदां म्हाका सांगतालो तूं हूंय वयतो म्हणून एफेरनान हेम कोणा वयतो म्हणून सांगतालो. आनी मागीर पादिगारान सांगलें आगो पेरपेत सोका उलय फाडल्यान बिशॉप येता म्हणलालो हूंय हेम कोणा. पूण बाबड न्हू हो एक जूक. पूण हेम कोणान स्वर्गार वचपाची वाट दोन आहात. वयली वाट कांटे हुंटे आहात. सकयली वाट कित्यान भरलेली आहा फुलांनी भरलेली आहा. वयले वाटेक कितें करूंक जाय चडपा जाय. सकयले वाटेक इजिली म्हणटरी इजी वाट आहा ती धरल्या जाल्यार तूं वचूंक शकता. तें मागीर पेरपेत जावं नाजाल्यार तें आनी कोण जावं ना तो पादिगार जावं ना तो बिस्म जावं कोणूय ही वाटेर पावूंक शकता. आयज जेजू कडेन मागया ह्या आख्या विकान मागया जेजू तुजी वळख घेवन हांव एकसार स्वर्गार पावूं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळीं दिमी घालुया. वेळार जेजू लागीं मागुया. जेजू हें उतर हांवें आयकलां तें म्हज्या काळजान मनान गांठीक मारून दवरूंक म्हाका बोळ्ळी. म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद दी. तुजेशी म्हाका पावय दोनिया. सगळ्यो म्हज्यो गरजो आनी आवडे काळजांतली भावना आनी सगळ्यो म्हज्यो वस्कुतायो हांव तुजे मुखार दवरतां. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबा. जेजू आमच्या तारुका. जेजू आमच्या तारुका. जेजू आमच्या तारुका. जेजू आमच्या तारुका. जेजू सोपुत्रा तुजी सासनाच्या जिविताची
कोणाशी वचू आमी कोणाशी वचू आमी तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजी विस्वास दिवता तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजे विस्वास दिवता जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू तूं एकलो सामका बासायताय सासणीक जिवी बासावणे येता विस्वास बासावणे पेटा विस्वास तुका आमी पळोवंक ना तरी मोग तुजो करता तुका आमी पळोवंक ना तरी मोग तुजो करता जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू आमच्या तारोका जेसू तूं चड चड बरो सगलो मोग तुका फावो आमचे सुख तुज्या मोगान आमचे सुख तुज्या मोगान